आमची देवा मोदी देवा रोगतान केली एकूच मोगा फामी आमची मोना संतोषा आमची काळजा मुरगोटा Toda ulasa, soy, sorves pora. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता आत्म्यांक बाजिलियो दिसुजा ह्या आमच्या बाबा खातीर त्याच बरोबर दुसऱ्या इंटेन्सांव तिसऱ्या वर्साचो उगडास करून आत्म्यांक हेनरिकीता आफोन्सो ह्या आमचे भयणी खातीर देवान तांची काकलत करून सासणीक विसव तांकां फावो करूंक तांचे खातीर मागुया. कित भाशेन काजराच्या वर्सा निमतान आमी मागता जोकीम आनी फ्लोरी फेर्नांदीस देवान तांचेर आनी तांचे बरोबर दुसरी आमची भावां भयणांची आपल्या काजराचे वर्स मनयतात जोल्म दीस मनयतात तांकां सगल्यांक मागण्यांत दवरून तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर जिविताचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांची बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वपदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सौभाग्यवान सुदांचांक वार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपदवेदार देव आमची काकलत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumiaka kutkoy, sumiaka kutkoy, Kristaka kutkoy, Kristaka kutkoy, sumiaka kutkoy, sumiaka kutkoy. प्रार्थुया. जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरज ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. जाणी कोणी आपणा पासत मागूंक लायला जांकां कोणाक आमी मागतल्या म्हणून सांगला तांचो उगडास करून तांची मागणी तांची इंटेन्सां बापाक उबारुया. हे पिढे खातीर मागुया. देवान राखूंक सांबाळूंक सुरक्षीत दवरूंक पिढेंत कश्टावतल्या भावां भयणांचो मोगान आपुरबायेन मोग सेवा करतली आमची भावां भयणां आसात. आपखुशेन ही सेवा करतात. वॉलंटियर्स आसात, डॉक्टर्स, नर्सीस, दुसरी हेल्थ वर्कर्स आसात, दुसरी ल्हान व्हड वावर करतात हे बाबतींत जो सगळ्यांचो उगडास करून तांचे खातीर मागुया. सर्वेस्पर आमचे मोगाळ बापा तुजो पवित्र आत्मो आपल्या देणेंनी आमकां भरूं तांच्या बोळान तुका मानता तसलें नवें मन तो आमचे मदें भितर रचूं आनी तुजी खुशी पाडूंक आमकां आयती करूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता निरासवर चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. दुसऱ्या दिसा सरदारान
जुदेव लोक पावलूचेर कसो आरोप घालता तो सारको जाणो जावंक सोदतालो देखून पावलूक सोडूंक लायलो आनी मुखेल याज्ञिकांची आनी आख्खे महाधर्मसभेची जमात आपयली. उपरांत पावलूक हाडलो आनी तांचे मुखार उबो केलो. तांचे मदें एक पक्ष सादुकींचो आनी दुसरो फारिजेवांचो आसलो म्हूण जाण जावन पावलून महाधर्मसभेक म्हळें, भावांनो, हांव एक फारिजेव आनी फारिजेवांचो पूत. मेल्लीं पुनर्जीवन जातलीं म्हूण हांव भरवंसो दवरतां देखून आज तुमी म्हजी जोडटी करतात. अशें म्हणून फुडें फारिजेवां आनी सादुकी मदें वाद विवाद सुरू जालो आनी सभा 2 वांट्यांनी फुटली. पुनर्जीवनपण, देवदूत आनी आत्मे आसात म्हूण सादुकी सत मानिनात, पूण फारिजेव तिनूय मानून घेतात. हाका लागून गोडबोड जालो आनी फारिजेवा मदें थोडे शास्त्री उबे रावन नेटान निशेध मारूंक लागले. हे मनशा सवें आमकां कांयच वायट मेळ्ळो ना. ताचे कडेन एक आत्मो वो एक देवदूत उलयला जाल्यार कोण जाणा. उजत अदिकूच वाडली आनी पावलूचे पिंजून कुडक्यान कुडके करीत म्हूण भिवून सरदारान आपल्या शिपायांक धाडले आनी पावलूक तांचे मदलो बोळान काडून कोर्टांत व्हरात म्हूण फरमायलें. दुसरे राती सोम्यान पावलूक दिश्टी पडून म्हळें, गोठ राव, तुवें म्हजे विशीं जेरुजाल्यांत साक्षी दिल्या तशीच आतां रोमांतूय दिवंक जाय. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. आतां आयकल्ले हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. म्हणुया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी दोन ग्रेस्काय. तुजे शिवाय म्हाका आनी कांयच ना. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें तुजेच आदीन राखून दवरलां. म्हणुया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता देखून हांव ताका दिन वाचतां. रातचे पुऱ्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हजे दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच आलो ना. म्हणुया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगडटा. म्हजी कूड पुऱ्यान सवस्कायेन सूस जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदीं सोडचो न्हय आनी तुजे विस्वासी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो न्हय. म्हणुया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतली. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोती आनी तुजे उजव्याक सासणेचें सूख. म्हणुया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येतां. उद्गार. Sorvesporak soisor, Sorvesporak soisor, Sorvesporak soisor, Sorvesporak soisor. जेजू म्हणटा, ती सगळीं एक जावं. तूं बापा म्हजे सोबे आसाय आनी हांव तुजे सोबे आसा, तेच भाशेन ती आमचे सोबे एक जावं आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलां म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. Sorvesporak soisor, Sorvesporak soisor, Sorvesporak soisor, Sorvesporak soisor.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. बाबा, हांव मागणें करतां तें हांचेच पासत न्हय, तर हांच्या उतरा वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतलीं त्याय मनशां पासत. तीं सगळीं एक जावं. तूं बापा म्हजें सवें आसाय आनी हांव तुजें सवें आसा, तेच भाशेन तीं आमचें सवें एक जावं. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. जशें आमी एक, तशीं तीं एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा हांवें तुमकां दिल्या. हांव तांचें सवें आनी तूं म्हजें सवें, अशीं तीं संपूर्णतायेन एक जावं. आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केलाय म्हूण संवसार वळखून घेवं. बाबा, जंय हांव आसा थंय तुवें म्हाका दिल्याय ती आसची म्हूण म्हजी खुशी. आनी अशी तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा तांणी पळोवची. कित्याक संवसार रचचे आदी तुवें म्हजो मोग केलोय. प्रमाणीक बापा, संवसारान तुका वळखून घेवंक ना, पूण हांवें तुका वळखलो आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण हांणी वळखलें. हांवें तांकां तुज्या नांवाची वळख दिल्या आनी आजून दितलो. हे परी तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सवें आसतलो आनी हांवूय तांचे सवें आसतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावंगडीनो, आयची दोनी वाचपां आमकां आमी सगळीं पवित्र सभेच्या एकचारान जियोवची, पवित्र सभेच्या एकवटान जियोवंक आयची ही दोनी वाचपां आमकां नियाळ करूंक आपयता. भावंगडीनो, पयल्या वाचपांत दोन बुताच्या इतिहासांतल्या वाचपांत सुदैव लोक पावलूचेर आरोप घालतात आनी देखूनच हे वडील आसतले, महायाज्ञीक आसतले, महाधर्म सभेची ते जमात आपयतात. कित्याक पावलू पवित्र सभेची शिकोवण, जेजूची बरी खबर परकोडटालो. आनी बाबा पावलूचेर आरोप घालतात. पावलू कितें वायट करीत, कोण परी ताचेर नुकसाण हाडटात, वायट घालतात, आरोप घालतात, फिर्याद मांडटात. असलें हें पळोवचे खातीर हे महायाज्ञीक आसतले ती जमात आपयतात आनी पावलूक तांचे मदें उबो करतात. पावलो बाबा सरळपणी हो संदेश दिता आनी हो तांचो संदेश म्हळ्यार तो म्हणटा आपूण फारिझेव. आनी फारिझेव म्हणटकूच पुनर्जिवंतपण, देवदूत आनी आत्मे आसात म्हूण आमी सोत मानता. पूण दुसरो जो जोमो आसा, सादुकी जो जोमो आसा, हो जोमो हे तीन वस्तू सोत मानून घेनात. मेल्या उपरांत पुनर्जिवंतपण आसा, स्वर्गार देवदूत आसात, हे आत्मे आसात. हे तिनूय वस्तू हे सादुकी आसा ते मानून घेनात. पूण आमी फारिसेव आसात ते दुसरो लोक हे मानून घेतात. आनी बाबा हे भाशेन पवित्र सभेची शिकोवण, जेजूची शिकोवण, ही बरी खबर जेन्ना पावलो परकोडटा तेन्ना ते तिडटात, बेजार जातात आनी त्या वेळार ते घडयेर तांचे मदें एके भाशेन फूट पडटा. दोन तरेचे हे जोमे तांचे मदें जातात, वाद विवाद तांचे मदें जाता. तरी आसतना बाबा पावलो जेजूचेर पातयेवन ही शिकोवण आसा ती परगट करता. ही शिकोवणेक लागून सारकें कितें आसा तें पावलो शिकयता देखून तांचे मदें ही फूट पडटा. सादुकी एक कितें मानताले, फारिसेवांचें धोरण दुसरे भाशेन आसतलें आनी ह्या पासत जी शिकोवण जी आसतली ते हे दोनूय जोमे, एक जोमो फारिसेवांचो मानून घेता जाल्यार सादुकी मानून घेनात. आनी देखून असले तांच्या ह्या शिकोवणेक लागून तांचे मदें ही फूट पडटा, वाद विवाद जाता. हाच्या शुभ वर्तमानांत बाबा जोवाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या बापा सरशें बापाक मागणें करता. आनी हें मागणें करता जाल्यार हें जेजूचें मागणें एकचाराचें मागणें, एकवटाचें मागणें. बापा, जसो तूं आनी हांव एक, तशींच तीं सगळीं एक जावं. जेजूचें मागणें एकचाराचें,
एकवटाचे मागणे भफमडीनो आनी हे मागणें करता जाल्यार जेजू ह्याच शुभ वर्तमानांत आपले मदें आनी आपल्या बापा मदें आसलेल्या संबंदाची एकचाराची खबर सांगता ही बरे भाशेन ही शिकोवण तो दिता आनी आखरेक नव्यान तेंच जेजूचें मागणें बापा तूं आनी हांव एक तशींच तीं सगळीं एक जावं भफमडीनो आज सर भोंवती नदर मारली जाल्यार पवित्र सभेंत आमचे नदर मारली जाल्यार तरेतरेची जी खोटी शिकोवण भितर सरल्या वायट शिकोवण भितर सरल्या आनी हाका लागून पवित्र सभेंत जायती फूट पडलेली आसा पवित्र सभेंत जायते जोमे जाल्ले आसा भफमडीनो देवाची उतर आयच्या दिसाक आमकां उगडास करता जी सारकी शिकोवण आसा ती जी खरी शिकोवण आसा ती आमी मानून घेवंक आनी हे भाशेन आमी एकचारान पवित्र सभेच्या एकचारान जेवंक देवाची उतर तुका म्हाका आपयता देखून आज ही मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता तेन्ना सारकी शिकोवण खरी शिकोवण पवित्र सभेची जी भावार्थाची स्वता आसात ती आमी बरे भाशेन मानून घेवंक आनी तातूंतल्यान देवाक मोहिमा दिवंक वावरूं जाल्यार दुसरे वाटेन जे तरेतरेचे जोमे आसात जे तरेतरेचे जोमे वायट शिकोवण खोटी शिकोवण पवित्र सभेचेर आड दितात आनी पोरकोडटात तांचे खातीर मागुया तांची मोत उजवाडावन पवित्र आत्म्याचे देणे तांकां फावो जावंक पवित्र आत्म्याची जाणवाय तांकां मेळून घेवंक आनी अशे भाशेन तांचे मदें आनी आमचे मदें हो एकचार घडोवन येवंक ती आनी आमी एक सगळे आमी एकेच पवित्र सभेचे वांगडी म्हूण जाणो जावन आमी जेजूचें राज बांदून हाडचे खातीर जेजूक आमी मोहिमा दिवचे खातीर एक काळीज एक मन आमी घेवन वावरूंक आमकां सगळे हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आदार मागुया बेटोने वेलार गायन गावुया बागेंतल्या फुलां मोदें C6 पेज 30 C6 पेज 30 Bagiętlia fula mode, ranatlia zara mode, kunintlia datu mode, izvora sodledene, kunintlia datu mode, izvora sodledene. Jesus shall kalza sove, betoita kali spoche. Jesus shall kalza sove, betoita kali spoche. म्हजे भवमडीय म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा प्रोत्सवण जावन ही देणी पवित्र कर तुका आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदांच समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सव्य आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा सव्य उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वथांय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो अशी ताणेन केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्याच तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा
खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसुकवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हटलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Bawartacy Purgatorium, Jesu melo, Jesuci wązala, Jesu nowiani etolo. Bapa, Jesucia mordanco ani punoci wonpadańco, ami bhaktiपणे उगडास करता. नो जिविताचो उंडो सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा कर. आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवथोल्या आमा समेस्ता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाकियोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाफांबरींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्यां समेस्तांक तुजे पोरजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हिमिसाचे भेटेंत आपल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागियोन सुजे बागियोंत धरून दोता. आमचो आस्कारी बागियोंत मिंगेल आनी सर्वकांनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मुही मागोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताई, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. बाफांबडेनो, सगळीं आमी पवित्र सभेची वांगडी पवित्र सभेच्या एकचारान आमी जियेता. भावार्थाची स्वता आमी मानून घेता. जेजू आमचे खातीर आपल्या बापा लागीं एकवटान रावचे खातीर एकचारान जिवचे खातीर मागणें करीत आसा. तेच आमकां एक एकवटाचो नमुनो. ह्या वेळार असल्या सभार देवाच्या बरेपणा खातीर जे पवित्र सभेची वांगडी कशी आमकां फावो जाल्यान पवित्र सभेच्या एकचारान जिवन जे देवाचें बरेपण आमकां मेळ्ळां ताचे खातीर देवाक दिन वाचुया, आर्गां दिवया. जेजूची कयलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक
आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या ससनांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक आमेन. सोम्याची शांती सदा काल तुमची सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात देवाची देवाची शिडी शिडी संवसाराचे संवसाराचे पाप पाप देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयलीं सगळीं आमी सुभागी सुमया तुमचे भितरूचे म्हाका फावना तुजे एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ती सोगलीं एक जावं जसो तूं आनी हांव बापा आमी एक आसा एकचाराचे मागणेन जेजू बापाक उबारतालो आमचे काळजांत जेजू आसलेल्या परी ताका नमस्कार करून ताच्या एकचारांत सगळीं आमी जियो आनी आमचे मदीं आशिल्ली दुसंगाची वण्टी द वॉल्स ऑफ डिविजन मोडून आमी सगळीं जेजू सभे एक जावंक मागुया. भोव करून हे महामारीचेर आमी सगळीं झुजूंक आनी हे महामारींतल्यान आमी जैतिवंत जावंक बापाक हे मागणी उबारुया. सोर पदवीदारा आनी काकुसारा देवा तुजे आख्खे रोसणीचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टवतेल्या वसत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोवळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा नियंत्रणा काल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वासीन सोदून काडला त्या मनशा कुळाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पुर्जेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रार्थया. देव आमच्या प्रितीच्या बापा स्वर्गार गेल्ल्या पूण गोवा उंड्याच्या आनी दाका सोऱ्याच्या रुपान आमचें खाण पिवण जाल्ल्या तुज्या पुताक आमी घेतला. ताचे वरवीं सर्गेची जाणवायेन आमी बरो आनी आमकां नवो जीव आनी घोटाय मेळू अशें पवित्र आत्म्याची सगळीं देणी सुमामपणान घेवच्याक आमी आयती जावं आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पत्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे देवाचे व्हड व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावुया.
आमचे बोरी राव तू सोम्या. E1 page 76. E1 page 76. आमचे बोरी राव तू सोम्या. आनंद आमकां हालेलुया. आमचे बोरी राव तू सोम्या. आनंद आमकां हालेलुया. सोम्या गो तू गोवा मोदलो. सोर्गा उडो बापान दिलो. Osok tang tu gotai vino. Pires tang tu vokta pero. Amche bori rau tu somya. Ano